काजार जाऊन काजारीची वितान भितर सोडताय. सातवो साक्रामेंत जोडून पाद्री बांद पास बांदून दोगांयकूय एकठांय दवरताय. उपरांत थोड्याच तेंपान तांकां मेवता तांच्या एकवटाची खुशालकाय. भुरगें जल्मतोच घरांत खुशालकाय येता. भुरग्याक पळयतोच मायचे काडीच दादोसता. 9 म्हयने भुरग्याक कुसव्यान सांबाळता. तिच्या जिवाक भोगता ते त्रास एकटीच सोंसता. भुरगें जल्मतोच घरांत खुशालकाय येता. भुरग्याक पळयतोच मायचे काडीच दादोसता. 9 म्हयने भुरग्याक कुसव्यान सांबाळता. तिच्या जिवाक भोगता ते त्रास एकटीच सोंसता. तारीख म्हयनो व्हरता नोव्हेंब्राचो. बाबाईयान आयज दीस मनयता आपल्या पयल्या जल्म दिसाचो. आपुरबायेचो पुत्तू व्हरता मामा दाडाच्या मोगाचो. तसोच गोराब्याचो कांबो दिवो तूं कारवालो फामिलीचो. आयज परबी तुका दिता जल्म दिसाची. बरो रस्तो दर्शी कोणगेर क्रिस्तांव धर्माची. देवान तुज्या जिवितार साबार वर्सां दिवची. हीच मागणी जावन आसा आमच्या सगळ्याची. आयज परबी तुका दिता जल्म दिसाची. बरो रस्तो दर्शी कोणगेर क्रिस्तांव धर्माची. देवान तुज्या जिवितार साबार वर्सां दिवची. हीच मागणी जावन आसा आमच्या सगळ्याची. आयवो आनीक नॅन्सिया दोगांय आयज देवाक आर्गां दिता. तशीच व्हडली भयण मिकायला तुजी तुजो जायतोच मोग करता. ग्रँडमा रिता तुका मोगान वेगेन घेवन आपल्याके वयता. ग्रँडपा आनीक नाना नानी तुजी स्वर्गा रावन तुजेर बेसांव घालता. गोडपा नोयल आनीक गोडमा आलिशा आयज खोशेन बरोन हॅपी बर्थडे विश करता. सदांच तुजो फुडार पोर सोडीचा. ती देवा लागीं प्रार्थना करता. गोडपा नोयल आनीक गोडमा आलिशा आयज खोशेन बरोन हॅपी बर्थडे विश करता. सदांच तुजो फुडार पोर सोडीचा. ती देवा लागीं प्रार्थना करता. गोडपा नोयल आनीक गोडमा आलिशा हे कांतार मोगान तुका भेटो.